दर वर्सा प्रमाण अंदू म्हार्दोळ वाठारांतल्या म्हाळशेच्या देवळांत सोमारा 109वी जायांची पुजा मनयली। नायक फुलकार समाज दर वर्सा ही जायांची पुजा करता। ह्या वर्साचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार जायांच्या फुलांनी सजयल्ल्या सुखासन वाहनांत सत्यनारायणाची पुजा केल्ली। फाटल्या 2 वर्सां कोरोना महामारी आशिल्ल्या कारणान अंदू जायांचे पुजेक भाविकांनी व्हड संख्येन हाजीर लावन म्हाळशेचें आनी सत्यनारायणाचें दर्शन घेतलें। ह्या निमतान श्री साई क्रिएशन पणजी हांच्या वतीन गायनाची कार्यावळ जाली, तशेंच श्री साई बोडगेश्वर घुमट आरती मंडळा वतीन घुमट आरतीची कार्यावळ जाली। गेल्या 2 वर्सां आमकां जाले कोविड काळांत जाया पुजा मोठ्या प्रमाणात करपाक मेळूना। ह्या वर्सा आमकां मोठ्या प्रमाणात करपाक मेळटा। तशेंच हांव आमच्या म्हालसा संस्थानाचे धन्यवाद म्हणटा, तेंच्यांनी आमकां बरे भशेन करपाक दिल्या। आनी आमी मेन वैशिश्ट म्हणल्यार आमचे जाया पुजेक आमी वाहनां करता। वाहनां म्हणल्यार पालकी, लालकी, मयूर वाहन, नौका वाहन, गरुड वाहन अशें आमी खूब तरेची वाहनां करून जायो घालून जाया प्रमाणे जायो घालून ते मकर करून जाय पुजे साजरी करता। आनी दुसरी 2 दिवस आमी सारकी जायो विकना, जायो आमी देवाक अर्पण करता। आनी पयल्या दिवशी आमी जायो हाडटा ते हांगा मंडपान हें करता आनी नेक्स्ट डे हाडटा ते आमी वाहनांत घालता। अशें करून आमी जाया पुजा साजरी करता। आनी कोण त्या दिवशी आज जाया पुजा आसता त्या दिवशी कोण आमी जायो विकना, हें आमचें मेन हें। ही जाया पुजा करपा लागून मेन वैशिश्ट म्हणल्यार आमच्या गांवांत मोठो रोग आयिल्लो। तो रोग आयिल्लो म्हणल्यार आमी आमच्या जाणट्या लोकांनी देवा कडेन मागणी केली की सांगणें करून घेतले कितें की रोग वचपाक जाय म्हणून त्या वर्सा 1910 साली आमी चालू केले जाया पुजा साजरी करपाक। ते अजून पर्यंत आमी ही आतां आमची 109वी जाया पुजा चालू